page 7, A15. Mucha khatir, mucha molo, wadya devani vorlolo, bido sodaya nikamso, nama demoryarya, voi bo wadya deva. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या गौणीक वर्सा आमचो विशय जावन आसा तुमी म्हजे गोवाय. जेजूच्या सोद प्रवेशा सुमयार जेजून म्हणलें, सगळ्या जुदायान आनी सामारियान आनी संवसाराच्या शिमा पर्यंत तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. जेजूच्या शिसा उपरांत जायत्यांनी फुडारपण घेतलें आनी ते जेजूचे तीस गोवाय जाले. आयज आमी ह्या दोन प्रांतीक देव आपोवण्याचो आयतार समारोप ना. आयचो विशय म्हणल्यार आपल्या दाकाच्या मळ्यांत काम करूंक मानाय आपोवंक भायर सरलो. आमच्या कुटुंबांतल्यान देव आपोवणी उत्पन्न जावन सगळ्यांक आमकां आयज उलो जावन आसा. हें घडटलें जाल्यार आमचें कुटूंब मोगाचें, एकवटाचें, मागण्याचें जावची गरज. हें स्मृतीन दवरून आमचें कुटूंब हे वेदीचेर उबारून पवित्र दिसान खालतीकायेन बापा लागीं मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. आमी सगळीं म्हणुया. हांव भक्ती स्वर्ग वेदांत देवा आनी तुमकां बाबा भयणी म्हजो जीवन सांगता. मनांत चिंतून मनांत जाय वायट आदार आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो सोबरां म्हजो अपराध म्हजो वगड करा. ह्या अज्ञान सदांच वाट पडली. सगळ्यांक देव तुमकां बरें भोगता आनी तुमकां बाबा भयणी म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. स्वर्ग वेदांत देव आमची काकूट आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सौम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सौम्या काकूट कर. महिमा देवाक उंच आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारीक. सर्वेश्वर देवा सर्तीच्या लया सर्व वेदांत देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका लिंबासता. तुज्या कोर वैभव असो आमी तुका पाखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बाबाच्या दयास करता. सोम्या देवा देवाची शेळी तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगाती देवा बापाचें निमणें जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं कोवे, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थना. देवा आमच्या बापा, पवित्र समृद्धीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर घालयलाय. तुज्यो आज्ञा पाळून सासणाच्या जिविताक पावंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं खरो देव तुजे सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. आमेन. इजायास प्रवादयाच्या पुस्तका वेल्यान वाचून. सोबीस पोर मेळटा तेन्ना ताका सोदून काड. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशान आपली वाट सांगची आनी वायट मनशान आपली चिंतना सोडची. ताणें सुबेसपराशी परतून येवचें आनी तो ताची दया करतलो. ताणें आमच्या देवाशी येवचें कित्याक तो तुका भरपूर भक्षणेक दितलो. कित्याक म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सुबेस्को. जितलें मळो पृथ्वे परस उंच तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमचे वाटां परस आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतनां परस उंच. ते भाशेर उतर ये. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. आपणाक उलो मारतल्या सुमेस्तांक सुबेस्को सदां लागींच आसा म्हणया. आपणाक उलो मारतल्या सुमेस्तांक सुबेस्को सदां लागींच आसा. दिसान दीस तुका दिवसता आनी थांबून आसतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. सुबेस्को कितलो तोर आनी बुंदीमोन ताच्यो तोरायेचो ताव घेवंक नजो. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सुमेस्तांक सुबेस्को सदां लागींच आसा. सुबेस्को कितलो कोणवाळो आनी माय मोगाचो ताजो राग चड करून चडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ सुमेस्तांक सुबेस्को कितलो बरो. सगल्या आपल्या रचनांक कितलो माय मोगाचो. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सुमेस्तांक सुबेस्को सदां लागींच आसा. सुबेस्कोराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताजो पोरण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सुमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सुबेस्को सदां लागींच आसा. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सुमेस्तांक सुबेस्को सदां लागींच आसा. भाग्यवान पावलो फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, हांव मरून हो जिवो आसूं सदांच आनी अदीक करून आतां सगल्या बळान क्रिस्ताक म्हजे कुडींत महिमा मेळटली. खरेंच म्हाका जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी मरण म्हणल्यार फायदो. अशें आसतना जिवन म्हज्यान अदीक फायद्याचें काम करूंक जाता जाल्यार हांवें कितें वेंचून काडचें तें म्हाका समजना. दोनी वाटांनी हांव ओडोन वेता. एके वाटेन बेगीन हें जिवीक सोंपोवन क्रिस्ताची आसूं हांव आशेतां आनी एकदम अदीक बरें. पूण दुसरे वाटेन हांव आजून जिवो उरून तुमचे पासत अदीक गरजेची. कितेंय जावं जेजूच्या सुवर्तमाना प्रमाणे जियेयात. देवाचें उतर ये. देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक उबे रावया. हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया.
तुझ्या पुताची पुत्र ऐकून आमची काळजां उगड सर्वेस्परा. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. मातृभाकोरपणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. सोदीचे रास अशें एक भाटकार मांत्यार उठून आपल्या धाकांच्या मोड्यान काम करून मानाय आपोवन भायर सरलो. दिसवड्या एक दिनार फारीक करून वावराड्या लागीं कबलात करून ताणें तांकां आपल्या मोड्यान धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून पिंट्यार बेकार आसलेल्या हेरान ताणें देखले आनी म्हणलें, तुमी म्हज्या मोड्यान वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनी ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनीक एक फावट भायर सरलो आनी दुसरे बेश्टे उबे आसुल्ले ताका मेळ्ळे. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? तांणी जबाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावंक ना देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी सगळे म्हज्या मोड्यान वचात. सांजे भाटकारान आपल्या मुक्तोमाक म्हणलें, वावराड्यांक आपय आनी निमाण्यांक हांव सुरू करून पयल्यान पर्यान दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलोले ते आयले आनी दर एकल्याक 3 रुपये मेळ्ळे. पयले आयलोले ते लागीं सरून आपणाक अदीक मेळटले म्हूण समजले, पूण तांकांय दर एकल्याक एकूच दिनार मेळ्ळो. तांणी तो घेतलो खरो, पूण ते भाटकाराचे गुणगुणून म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्यांनी एकूच तासभर काम केलें, तरी आख्या दिसाचो भार आनी उणें घेतल्याक आमकां आनी तांकां तुवें एकेच तरेन लेखलाय. पूण तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांवें तुका उणीत करूंक ना, तर 1 दिनार घेवन तुवें म्हजे कडेन कबलात केली नाय. तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तशेंच ह्या निमाण्यांकूय दिवंक म्हाका खोशी. तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करूंक वचो, वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो. हेच परी निमाणी ती सोगली ती पयली जातली आनी पयली ती निमाणी जातली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. इस्रायल वर्सां बाबिलोनेच्या परदेसांतली पालिस्तिनाक परतली तेन्ना तांणी तांचें देव मंदीर नासलें तें पळयलें. जंय देव मंदीर ना थंय सर्वेस्पर कसो आसतलो असो तांचो समज आसलो. ह्या वेळार इसायास म्हणजे ड्युट्रो आयजाया प्रवादी तांकां सर्वेस्पराचें आसलें न्हूच फकत देव मंदिरांत पूण जिविताच्या दर एका खिणांत फावो जाता म्हूण शिकयता. सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोदून काड. हाका लागून मनशान देवाक सोदूंक जाय, ताका उलो मारूंक जाय. खोट्या मनशान आपलें खोटें जिवीत सोडूंक जाय. मनशाक देव मेळटलो जाल्यार आमीच मनशाक देव दिवची गरज. सांत पावलून फिलिपाचे पवित्र सभेंत वावर केलो तेन्ना तिचो ताका पुराय तेंको मेळ्ळो. आतां तो गुणपणीत आसतना दिनवासनेच्या भावनांनी व्हरून ही चीट तो ताका बरयता. हे चिटींत आपूण दोनूय वाटांनी ओडून वेता म्हूण तो तांकां कळयता. एके वाटेन क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान बरोबरचें काम अदीक नेटान फुडें व्हरून आनी जायत्यांक देवाच्या राज्याक जिखून घेवन, जाल्यार दुसरे वाटेन क्रिस्ता बरोबर बेगीन स्वर्गार आसूं. तरी पूण ह्या प्रस्नांतलो भायर सरून क्रिस्ती भावा भयणी आनी आपल्याकूय हो
संदेश दिता. जेजूच्या शुभ वर्तमाना प्रमाणे जियेया. दाकांच्या मोड्यान धाडलोले वराडी वोपार सांगून देवाच्या राजाच्या मोड्यान वावरून सगळ्यांक आमंत्रण आसा आनी दर एकल्याक देव आपल्या उदाहरणान मुजोरी दिता म्हूण जेजू सांगता. जोरी सोडवणीची बरी खबर पयली जुदेवांक पावली आनी अशें देवाच्या राजान फकत आपल्याकूच जागो आसतलो म्हूण जुदेव लोक समजतले. तांचो हो चुकीचो समज जेजू मिठायेर घालता आनी जुदेवांक तशेंच जुदे न्हय तांकां त्याच देवाच्या राज्यात आसप वावरूंक आमंत्रण आसा आनी तीच सोडवण सगळ्या मनशाक फावो जाता म्हूण स्पश्टपणी बरयता. दुसरे वाटेन जुदेवा भायर दुसऱ्याय मनशांक आपल्या मळ्यांत वाव करून देव आपयता जाल्यार ही कोरणी तांचे उदार आकृतीन भरलेले काळीज दाखोवप करता आनी आमकां फावो न्हय आसतनाय एक सारकी वागयता जाल्यार तो सोमेस्तांचो एक सारको मोग करता हें सोप उगडापें करता. आपल्या गिरेस्त उतरांतल्यान आमकां शिकोवन दितल्या दयाळ मोगाळ देवाक आमचो स्वभाव कसलो जावंक जाय. आमच्या कुटुंबांनी मोगाची मनशां जावया. हो मोगाचो संबोध घोव बायले मदें भुरग्यां जाणट्या सगळ्यांक घडोवन हाडुया. जेजून बापाची साक्षी दिली तसलीच मोगाची साक्षी आमच्या कुटुंबांनी दिवया आनी हे भाशेन आमच्या मोगा वरवीं देव आपोवणेचें बी आमच्या भुरग्यांच्या काळजांत रोवया. आपोवणेचें बी आमच्या कुटुंबांत भावार्थ जिवोवया. भावार्थाची साक्षी दिवन जेजून आपल्या शिसांक सोद प्रवेशा दिसा पाठयले. आमच्या कुटुंबांनी भावार्थ जिवूंक प्रयत्न करुया आनी हे भाशेन भावार्थाचे बी आमच्या भुरग्यांच्या काळजांत रोवया. आमच्या कुटुंबांनी मागणें चालूच दवरुया. आमी वडिलांनी आमच्या सुपुर्ल्यांक मागण्यांचे नमुने जावया. सकाळची उठून सांताक्रुसाची कूड काडून आनी मागणें करून उठुया. रातची न्हिदतना क्रुसाची कूड काडून आनी देवाच्या हातांत हात घालून इदूक वचुया. सांजेच्या वेळार आयमोरीची गाण जातूच आयमोरी करुया. रातची 8 वरांची गाण जातूच मेल्ल्या पासत मागुया आनी तेरसाच्या मागण्यान भाग घेवया. आनी हे भाशेन आमी वाडलेल्यांनी सुपुर्ल्यांक मागण्यांचो मोग दिवन तांच्या काळजांत देव आपोवणें घालून ही बी घालूंक दरेकल्या पासत आयज दिसाच्या बलिदानान तुका मागून घेवया. भावार्थाची उचारणी करुया. सत्मानता देवाक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमचो सौम्य तो पवित्र आत्म्यावरवी गोरवी सांगलो आमकां मरेन चलवलो कोण पिलातान आनी पोरशे ताका क्रुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निखिलो तो मेल्या मागे तिसऱ्या दिसा मेला तो जिवन जालो स्वर्गाक सोडलो स्वर्गदूतांक देवा बापाचे तोय पावन जिवे आनी मेल्ल्याची मुजबीत करून येतो. सत्मानता पवित्र आत्म्या पवित्र सुरे भक्तांचे उद्धार पातकांचे मोक्षणे कुडीचे जीवन शास्त्राचे जिवे. आमेन. देवाच्या उदारपणाचे आनी दयाळायेचे खातीर आमची मागणी आपा मुखार दवरुया. आमच्या बाप साहेबान विस्मांनी तशेंच पाद्री माद्रींनी आपल्या जिविताच्या देगींतल्यान
देवाच्या राजाची बीन मनशाच्या काळजांनी तशेंच तरणाट्याच्या जिवितांत मोखूंक तांकां जेजूचो मोग चाकूंक दिवंक पावल्या पुरो म्हूण बापा लागीं विस्वासान मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची कबूल कर. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी सदांच आपले दीस वाडटी सेवे वरवीं आपले परजेच्या बऱ्या खातीर पोट तिडकी एकवटान आनी माये मोगान वावरून जेजूची शांती आपल्या वावरा वरवीं सगळ्यांक शिंपडावन ताका बापाचो आदार मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची कबूल कर. सगळ्या आमच्या शिकपोहांनी देव संदेशकारांनी आनी आमच्या आवय बापायन देवा मुखार आपली जबाबदारी वळखून भुरग्यांक सदांच स्वताचो मोगाचो आनी भोगसण्याचो रस्तो दाखोवन तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची कबूल कर. आयच्या काळार भुरग्यांनी तशेंच तरणाट्यांनी आपल्या चालत्या जिवितांत संवसाराच्या बुलोवण्यांक पाट करून देवाचें आसलें आपल्या शेजाऱ्याक सवें अणभवून आनी ताची सेवा करून पाद्री माद्री आनी मोटवाशी जावन फुडें चल्ल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची कबूल कर. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उगडासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उजाबोळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसात आनी कश्टावतात आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगा वेगीच उपाय निगा घेतलोल्यांक सोंसणीकाय आनी घोटाय पिडे वतांक कश्टावतल्यांक बेगीन पेकोवणी आनी मेलोल्यांक शासनाचें सूख फावो जाल्या पुरो म्हणून बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची कबूल कर. सोद बेदारा आनी कापूक सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो हो प्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे काल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाडेन आयकून घे. यावची सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवन हे पिडेक लागून धोगधोग करल्या. बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती गोळ सोबती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजें चडशें करता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणाधिकवासी बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारून तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Page 36, C18. Yadni kunda samor bida, amchi mona samor boya, atmi kunda doyar kota, kaza amchi doyar korya, yadni da karos betoida,
आमच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोद पदेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं मानता हे तुमचे हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेत अक्षय आणि आमचे पवित्र सुबेच्या आदारात सर्वेस्पर मानून घेऊ. सदस्पुरा आमच्या बापा तुजे पोजेची देणी प्रसून जावन मानून घे ती बदलून जेजूच्या कुली रक्ताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी भावार्थान मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळोसो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सदस्पोर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सुबे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्परांकाय उबारता. सदस्पुराक आमच्या देवाक दिवासूया होय अशें आमी करून पळोवं. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोर वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या पासकांच्या गुटा वरवीं अजपांचे अजप ताणें केलें. पातकांतली आनी मरणांतली आमकां सोडून हो व्हडलो मान आमकां जोडून दिलो. विंचून काडलो ती कुडी यादनिकी राजकूळ पवित्र राष्ट्र आनी तुजी खाशा पर सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सुबे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्परांकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिवासूया होय अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काली आनी सोर वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या पासकांच्या गुटा वरवीं अजपाचे अजाप ताणें केलें. पातकांतली आनी मरणांतली आमकां सोडून हो व्हडलो मान आमकां जोडून दिलो. विंचून काडलोली कुडी यादनिकी राजकूळ पवित्र राष्ट्र आनी तुजी खाशा वर्सां आमी जावन पावल्या. सोरोताय आतां आमी तुजी कर्तृत्वां परगट करता कित्याक काळखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडाक तुवें आमकां पळयलाय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोद बलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचे किर्तन आमी निरोधरी धाडिता. उबे 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 दोरबरांचो सर्वेस्पर सोर आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान तूं सोडली तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवे घेता ताका सोय तूं सोडली तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्यात पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन गोश्ट मरून सोंसून वेचार ताणें मुडो घेतलो तुका दिवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच कुडीन जेवण जातोच आनी खास घेतली तुका नव्यान दिवपासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंत पियेयात ही म्हज्या रोगत्याची खास नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त तुमच्या पासत वेव्हार करतले हें म्हज्या उगडासाक करत. भावार्थाचो दूत करगटुया सोम्या जेजू तुजे मरण आमी सोमरता तुजे पुरो जिवन आमी परगटता तुजे येण्याक आमी वखलेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल सकाळ समोर घेता
तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सदस्यपणाक पृथ्वीचेर विस्तार जाले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिनी बाप्पा फिलिपनेरी आमच्या गोवी बाप्पा आनी सगळ्या यादविकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो वर्मसो दवरून हे आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पळसळीत मुखां मोड पडून फावो कर आमां समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां बरे देवाचे माये सांगाती तिचो पती भाग्यवन सुजे भाग्यवन दोन मृतां आनी चड काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटली तांच्या सांगातान तुजी महिमा गावन आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगातान त्याच जेजू न्हय पवित्र आत्म्याचे मनान सर पविदा बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमेन. आमच्या सडवंदाची आज्ञा मनात दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना दीर घेवन आमी सगळीं या आमचो बाप्पा सुखीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसवटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तुजे साक्षी पापां भोगोस आनी आमकां काळणें पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सगळ्याच परस चड वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तान आनी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सगवणांक जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी भरवशान उतरता तर आमकां तुजे उदारता कृतीन चड पातकांतली सुखय आनी चड आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजे सासणाच्या सासणाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन लोकांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवताचे दिश्टिका तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांग जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकांक आयमोगान शांती दिया देवाचे शरीर संवसाराचे पापांचे आमची वागणूक कर देवाचे शरीर संवसाराच्या पापांचे आमची वागणूक कर देवाचे शरीर संवसाराच्या पापांचे आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटात ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान सगळीं आमी सुखानी सोम्या तुवें म्हजे भोवल्योचे म्हाका पावना पूण तुजे राजवटान म्हाका उलट मेळटा म्हज्या जेजू हो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सन्मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजे भोव अमूलीक मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोशिलो फूट सोडून म्हाका केलीच दिवंक नाका आमेन. Page 54, D13. Jesu, Gloria, Gloria. Jesu, Swadik Bolia. Sorgita, Tu
चलयेच्या बापा तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय. आमचे उसकतायेक लागून परतून परतून आमी पडटा तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दय उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणान आमकां मेळटा तो सगुणेचो फळ आमच्या जिणेचे चालीन आमी भोगीसो आनी लागीसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बागेवन फ्रांसीस शाबेराक मागणे. बागेवन फ्रांसीस शाबेराक जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच नासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटून देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गांत मोहिमेक व्हरलो आनी संवसारांत तुजी कूड देखून कुसून दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिवनासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. दरेकल्या आत्म्याक जायते मागचे. आमच्या अंतरेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सगळ्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. सर्वेस्को तुमचे सवे आसूं आनी स्वर्ग वेला तुजे बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून या. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओठ तुका. Page 93, F17. Povil per mesaci zali kobar, sorgice suknyole amcha kalsa, dunia amchi duka sabar, keloy mo